Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. तर आज तुम्ही बाजारान जे आता स्क्रॅप यार्ड डेमोलिश करपा येयल्या पयरूय अशेच तरेचो एक स्क्रॅप यार्ड डेमोलिश केलो सो कितें ऑर्डर आहा तुमकां आनी कित्याक लागून आतां सगळें चालू आहा डेमोलिश करपाचें? एक्चुअली आमची कुट्टी खांडेपार जी पंचायत आसा ताजी कंप्लेन आयिल्ली. कंप्लेन येतकीर आमी एज पर पंचायत राज एक्ट जी प्रोसेस आसा तो केलो आनी तातूंत भितर इन्स्पेक्शन आसता, शोकॉज नोटीस आसता, टायम दिवपाचो आसता हेका रिस्पोंडंटाक, ते सगळें दिवन डेमोलिशन ऑर्डर काडपाची आसता. अंडर सेक्शन बी काडून पंचायतीन फायल मागीर डेमोलिशन स्क्वॉड डेप्युटी कलेक्टर सालसेत आनी इन्चार्ज ऑफ डेमोलिशन स्क्वॉड हांगा पंचायतीन डेमोलिशन स्क्वॉड रिक्वेशन करपाक पडटा. सो ते तेंच्यांनी केलें आनी एज पर डेप्युटी कलेक्टर्स ऑर्डर आयज डेमोलिशनाक बेस्ड ऑन पंचायत ऑर्डर डेमोलिशनाक आयिल्ले कडेन कितले यार्ड तुमी आतां डेमोलिश केले आयज मेरेन? आयज मेरेन दिसता हे चवथें तिसरें आनी फुडें आनी आसा डेमोलिशन आनी खंय खंय कंप्लेनी आसा तेजे परस एक्शन करीत आसा आमची पंचायत. सो एक कंप्लेन करता ते कोण NGOs करता काय कोण करता? कंप्लेन इंडिविज्युअल करता, केन्नाय NGO करता. तशें कंप्लेनंट खूब आसतात, तशें स्पेसिफीक अशी कॅटेगरी ना कंप्लेनंटाक. सो हे स्क्रॅप यार्ड आहा तांकां खंय एक्झॅक्ट जागो खंय असो आतां हे म्हणटा सिटी ना तेंच्यांनी खंय करपाक येता आपलं हें स्क्रॅप यार्ड शिफ्ट अशें म्हणटा? स्क्रॅप यार्ड ते एज पर स्क्रॅपिंग जी पॉलिसी आसा गव्हर्मेंटाची त्या प्रमाणे परमिशन घेवन तेंच्यांनी करपाचें. ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें ऑथरायजेशन आनी वेरियस गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज जी आसा तेंची परमिशन आसता ती सगळ्यांनी घेवन मागीर सेटअप करपाचें. हांगा पयलें तांचे कडेन कांय नाशिल्लें अशें दिसता म्हाका. सो पंचायतीन एक्शन घेतलेली आसा. सो आनीकूय फुडें डेमोलिश जावपाचें आसा स्क्रॅप यार्ड? थोडी जशी कंप्लेन कशी येत रावतली आनी जो पर्यंत पंचायत डेमोलिशन ऑर्डर काडून आपयतले तशें जावपाक शकता फुडें डेमोलिशन.